आपली 20 वर्सांची सीआरपीएफ ड्युटी करून रिटायर जावन गोंयांत आयिल्लो मयेचो हो शिवनाथ शांताराम शेटये। सीआरपीएफ ही सगळ्यांत खडतर पॅरामिलिटरी सेक्युरिटी सर्व्हिस। शिवनाथ ताचे खडतर मेहनतीचे बळार भारताच्या प्रधानमंत्र्याचे क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुपांत सिलेक्ट जालो। आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आणि आताचो नरेंद्र मोदी हांचे खासा सेक्युरिटी टीमीत मिळून 10 वर्सांचो टर्म पुराय केले उपरांत ताका सीआरपीएफान ताचे झारखंडचे दंतेवाडा नक्षलवादी वाठारांत पोस्टिंग केले। दंतेवाडा सावन आपली सीआरपीएफांत 20 वर्सांची सर्व्हिस करून तो आता मयांक घरा आयला। पयलीं आसलो मनमोहन सिंग जो फॉर्मल आता पीएम आहा तेज्या वांगडा 3 वर्सां रावलो। तेजे उपरांत आमी रावले मोदी वांगडा जो आता सद्या आसा तेज्या वांगडा। म्हाजो टायम जालो 10 वर्सां म्हणजे थंय जाली क्लियर। तेन्ना म्हाका मागीर म्हाजे पॅरंट डिपार्टमेंटान आपयले। थंयसून हांव छत्तीसगड गेलो जे दंतेवाडा म्हणटा थंय नक्सलाय प्रभावित इलाका आहा थंय। आणि थंयसून हांव आतां रिटायर येयल्लो आसा। 3000 सेक्युरिटीच्या स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपांतल्यान प्रधानमंत्र्याच्या 20 जाणांच्या क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुपांत शिवनाथ आशिल्लो। शिवनाथाची ही कामगिरी गोंयकारांचे हड्डे अभिमानान फुडें काडपा सारखीच। देशातले तिसरे टॉप सेक्युरिटीत काम करतना बरो अनुभव आयलो म्हण शिवनाथ सांगता। भरपूर बरो एक्सपिरियन्स येयल्लो आसा। ते तुमकां हांव कित्याक ते सेक्युरिटीच्या हेज्या खातीर हांव तुमकां ते सांगूंक शकना। ती वर्ल्डाची 3rd ही सेक्युरिटी GSP जी म्हणटा ती वर्ल्डाची 3rd सेक्युरिटी आहा ही हाय सेक्युरिटी। तितून आमी असले कितें हे करूंक फावना जायना। ते आमचे एग्रीमेंट आसता भितर की आमी आमचे कितें शेअर करचें ना, सिक्रेट घेवंक जाय आमी ते खातीर आमी तुमकां सुद्दां ते म्हणजे सांगूंक शकना। भारताच्या प्रधानमंत्र्याक लागता ती संवसारांतली 3ऱ्या रँकाची सेक्युरिटी। ते सेक्युरिटीत सिलेक्टेड 20 जाणांच्या ग्रुपात काम करपी ह्या गोंयच्या पुताक गोंयांत जॉब ना। राज्य सरकाराच्या एक्स सर्व्हिसमॅनां खातीर म्हूण आशिल्ल्या मिलिटरी कोटात सीआरपीएफ आनी बाकीच्या पॅरा मिलिटरी फोर्सांक मेळून फकत 3%च कोटा। सरकारान मिलिटरी कॅटेगरींतलो हो कोटा 5% एक्स मिलिटरी मॅनां खातीर आनी 5% एक्स पॅरा मिलिटरी फोर्सांतल्या स्टाफा खातीर दवरचो म्हूण शिवनाथ मागता। जी आर्मी आसा न्हू, आर्मीच्या भितरसून आमकां 3% दिल्या। आर्मीक जशी 10 वॅकन्सी आहा तांकां 7 वॅकन्सी तांकां दिल्ल्यो आसा आणि 3 वॅकन्सी आसा त्यो आमकां पॅरामिलिटरी म्हणजे भितर खूब फोर्स येता। CRP आसा, BSF आहा, ITBP आसा, CSF आहा, अशे खूब फोर्स आहा। आता 3% वॅकन्सी तांकां पावची ना न्हू त्यो जे आता 20 वर्सां करून जे जॉब करून येयल्ले आसा तांकां ती पावची ना। तर हांव म्हाजें एक मागणें आसा सरकारा कडेन की हे जे 5% म्हणजे 10% आसा एक्स सर्व्हिसमॅन कोटा तितूंतले 5% आर्मीवाल्यांक दिवचे आणि 5% पॅरामिलिटरी करचे अशें हाफ करचे म्हजी विनंती आहा तेंच्या कडेन। राखीव कोटात आपल्याक जॉब आसा काय पळोवंक शिवनाथ निकतोच गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत वचून आयलो, मात थंय ताका एक्स सर्व्हिसमॅन कॅटेगरीत कार्ड करूंक दिलें ना। निमणे शिवनाथाक जनरल कॅटेगरीत एम्प्लॉयमेंट कार्ड करचें पडलें। हांव जस्ट आतां एम्प्लॉयमेंटाक गेल्लो आनी ताका सांगलें की हांव एक एक्स सर्व्हिसमॅन म्हणजे ते म्हणटा तुमी एक्स सर्व्हिसमॅन न्हू म्हणटा। एक्स सर्व्हिसमॅन कोण म्हणटा? एक्स सर्व्हिसमॅन आर्मी, एअरफोर्स आणि नेव्ही म्हणटा। तो म्हाका विचारता तूं आर्मीचो? हांवें म्हटलें न्हू आमी पॅरामिलिटरी, आमी सुद्दां तीच ड्युटी करता। बट ते म्हणटा तुमी ती येना, तुमी जनरलान करता जाल्यार हे कर म्हणटा म्हाका एम्प्लॉयमेंट। मागीर हांवें लास्टाक ते जनरलानूच करून घेतले। कोणाक एक बरी आमच्या फाटल्यान कोण भुरगे वयतले तर आणि फोर्सान वचूंक सोदता एक तांकां फुडली लायन मेळटली बरी, तर तांकां दिसतलें बाबा हां आमी 20 वर्सां करून एक हेच बाबा हांगा गव्हर्मेंटान जॉब मेळोंक शकता। भारताच्या प्रधानमंत्र्याची सुरक्षा ही देशातली टॉप आणि संवसारातली 3ऱ्या रँकाची खर सुरक्षा आणि तातूंतल्या 20 जाणांच्या कोर गार्डांच्या ग्रुपांतलो शिवनाथ। गोंयांत येवन ताचे सारकेल्यांचेर पयलीं सध्या जॉब सोदपाची पाळी येवप हातूंतूच गोंयची सरकारी यंत्रणा रिक्रुटमेंटात कॅन्डिडेटाचे गुणवत्तेक कितली कोताक धरता ताची जाप। घडये ह्या प्रधानमंत्र्याच्या SPG गार्डाकूय एक्स सर्व्हिसमॅन सोडून मंत्री आमदारांचो रिक्रुटमेंट कोटा लागू जाता आसुये। प्रुडंटा खातीर उदय परब।